वार्का दर्यावेळेर आशिल्लो पायपूल सॉयल इरोजन जावन मोडपाक पावला। ह्या पायपुला वयल्यान नुस्तेकार तशेंच पर्यटक दर्यावेळेर येतात। दर्यांतलें उदक न्हंयत येता आनी सॉयल इरोजन जाता। पावसांत हो पायपूल केन्नाय मोडपाची शक्यताय आसा। थळाव्या आमदारान आनी सरकारान लक्ष दिवन हो पायपूल बांदून दिवचो अशी मागणी वास्कोचो पंच सोलान फुर्ताडोन केल्या। ही आता फाटल्यान जी आमकां ही फूट ब्रिज दिसता ती म्हाका एक गांवाक जाली लोकांनी एकठांय जावन तेन्ना ती बांदलोली आनी ही आज जे उदक पास जाता तें दिसता पडटे रेन वॉटर ड्रेनेज सिस्टम तो ट्रेडिशनल सो पावसांत कितें जाता हांड म्हणटाय ताका आमी कोंकणी भाशेन पावसांत जें उदक जें भोंवता जमनीर तें दोऱ्यां वयता आनी ती मुयी फुट्टा मेळटा थिंगां सो आतां हो पॉयंट आतां चलता जाल्यार मुखार दोऱ्या तें वयता उदक सो ही ब्रीज आतां ह्या वर्साक म्हाका दिसता चड जाला आनी ही ब्रीज सामकी डिस्ट्रॉय जाल्या आनी थिंग चोयल जाल्यार ती सगळी मोत फुटोल्या आनी ही लोकांगे ट्रेडिशनली आतां आमगे फिशरमॅन जे आहाय ते तशे ट्युरिस्ट हांगे बिचीर येताय ही ब्रिजीचेर ही ब्रीज क्रॉस करून बिचीर वयताय सो म्हाका दिसता जाता तितले बेगीन आमी गोवोरमेंटान ऑथॉरिटीजांनी नोट करून एक न्यू ब्रीज बांदून दिवपा पडटली।